प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी हांकां देशाचे प्रधानमंत्री म्हणून नेमणूक केल्ल्याक आयज 12 वर्सां पुराय जाता. ह्या पदाचेर वेंचून येवन इतल्या काळा खातीर पद सांबाळपी ते पयलेच प्रधानमंत्री जावन आसा. प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी हांच्या फुडारपणा खाला देशान अणभविल्ल्या अमृत काळाचो पळोवया हो खासा नियाळ. 2026 भारतीय लोकतंत्राच्या इतिहासात आयचो दीस नवो अध्याय थारला. स्वतंत्र भारतांत जन्मल्ले देशाचे पयले प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी हांणी सेगीत 4399 दीस भारत मातेची सेवा करून नवो इतिहास रचलो. भारताचे आदले प्रधानमंत्री पंडित जवाहरलाल नेहरू हांचो 4398 दिसांचो रिकॉर्ड मोडून नवो इतिहास प्रधानमंत्री मोदी हांणी रचलो. ह्या इतिहासीक शिखराचेर पावपाचो तांचो हो प्रवास सुरू जालो तेन्ना 2014 वर्सा जाल्ले वेंचणुकेंत देशाचे प्रधानमंत्री म्हूण तांणी सोपूत घेतलो. वेळ बदल्लो, कितलींशींच आव्हानां आयलीं, मात प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी हांचे विशीं आशिल्लो लोकांचो अतूट विश्वास दिसान दीस वाडतच उरलो. पयलीं 2019 आनी मागीर 2024च्या वेंचणुकेंत जैताची सेगीत इतिहासीक हॅट्रिक करून भारतीय राजनितीच्या इतिहासांत भांगराळो अध्याय प्रधानमंत्र्यांनी जोडलो. राष्ट्र प्रथम हो संकल्प दवरून सबका साथ, सबका विकास आनी सबका विश्वास ह्या भावनेक लागून लोककल्याण करपाचेर तांणी सातत्यान भर दिलो. समाजांतल्या बारीक लोकां मेरेन जनकल्याणाच्यो येवजण्यो पावोवपाचो तांचो अथक प्रयत्न सदांच चालू आसा. गुजराताचे मुखेलमंत्री म्हूण तांणी राज्याची कमान सांबाळ्ळी आनी उपरांत सुशासन आनी उदरगतीची नवी परिभाषा बरयली. तांकां गुजरात मॉडेल म्हूण नामना मेळ्ळी. फकत उद्देगच न्हय जाल्यार कृशी क्षेत्रांत लेगीत क्रांतिकारी बदल प्रधानमंत्र्यांक लागून घडले. तंत्रगिन्यान, डिजिटलायझेशन हाचेर तांणी चड भर दिलो. तंत्रगिन्यानाक लागून जाणून घेवपा खातीर आनी जनते मेरेन पावोवपा खातीर पारदर्शकपणान दूरदर्शी विचारांनी डिजिटल इंडियाचो नवो पावंडो प्रधानमंत्र्यांनी रचलो. गुजराताची उदरगत करपी यशस्वी मॉडेल म्हण राष्ट्रीय लोकप्रियतेचो आदार ते थारले. प्रधानमंत्री मोदी हांणी उद्यमी, स्टार्टअप्स आनी वेल्थ क्रिएटर्स हांकां राष्ट्रीय उदरगतीचे भागीदार मानले आनी हाका लागूनच सगळ्यांत व्हडली महामारी आनी कुराजनितीक संकश्टां आसून लेगीत भारत संवसारांत सगळ्यांत व्हडली अर्थवेवस्था आशिल्लो देश थारलो. इतलेंच न्हय, भारत आयज तांच्या नेतृत्वा खाला सगळ्यांत व्हडलो खाद्यान्न निर्यात करपी देश थारला. 2016चो सर्जिकल स्ट्रायक, 2019तलो बालाकोट एअर स्ट्रायक तशेंच ऑपरेशन सिंदूर प्रधानमंत्र्यांच्या कार्यकाळांत घरांत घुसून मारपी आक्रमक सिद्धांत ताची साक्ष दिता. भारताची बदलपी मानसिकतेची ही महागाथा हो बदलाव भारताच्या आधुनीक, आत्मनिर्भर आनी वैश्वीक विकास इंजिनाच्या रुपान उबारपी इतिहासीक प्रमाण थारला. प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी हांच्या ह्या 12 वर्साच्या कार्यकाळाचेर संसदीय कामकाज मंत्री किरेन रिजिजू हांणी खोस उक्तायली. गौरव का पल है कि प्रधानमंत्री जी का नेतृत्व में 12 साल भी कंप्लीट हो गया है और लॉन्गेस्ट सर्विंग इलेक्टेड प्राइम मिनिस्टर, एक चुने हुए प्रधानमंत्री सबसे लंबा कार्यकाल तक इस देश का प्रधानमंत्री के रूप में काम करना, ये एक ऐतिहासिक पल है. इस कार्यकाल में जो काम हुए हैं हमारे देश के लिए, मैं मानता हूं कि हमेशा हमेशा के लिए स्वर्ण अक्षरों में लिखा जाएगा कि भारत इसी समय मोदी जी के कार्यकाल में विकसित भारत की तरफ हमने अपना कदम रखा है. तशेंच राष्ट्रपती द्रौपदी मुर्मू हांणी प्रधानमंत्री मोदी हे लोकांच्या विश्वासाचो पुरावो आसात अशें म्हळां. घरमंत्री अमित शाह हांणी देशाक गुलामी मानसिकतेंतल्यान मुक्त करून पुनर्जागरण करपी प्रधानमंत्री मोदी हांची तोखणाय केली. इटलीच्यो प्रधानमंत्री जॉर्जिया मेलोनी हांणी लेगीत प्रधानमंत्र्यांक परबी भेटयल्या. मलेशियाचे प्रधानमंत्री अनवर इब्राहीम हांणी प्रधानमंत्री मोदी हांची तोखणाय केली.